Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. मिरामारच्या ग्राउंडाचेर ओपन कार्यक्रमा खातीर 25 मिनटाचो सेल परेड आणि फ्लाय पास्ट आणि माननीय पंतप्रधानांक मेळपा खातीर इन शॉर्ट हे मिरामार ग्राउंडाचेर येवचे बिचाचेर हांवें ग्राउंडार म्हटलें ताज्या उपरांत माननीय पंतप्रधान हे मिरामार बिचा वयल्यान श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत वतले ताज्या उपरांत माननीय पंतप्रधानांचे फेलिसिटेशन गोंयच्या सांस्कृतीक पद्दतीत तांचे सत्कार हो केलो वयतलो टोकन म्हणून आमी जे गोंयचे नामनेचे स्वतंत्र सैनीक आसात सो दोनूय स्वतंत्र संघटना ज्यो आसा आझाद गोमंतक दल आनी दुसरी स्वतंत्र संघटना आसा तांचो अध्यक्ष आनी तांचो सेक्रेटरी हे तांचे कडेन उलोवन जे दोगांयचे 2-2 4 जाणांचे फेलिसिटेशन हे टोकन म्हणून केले वयतले ताज्या उपरांत रिलीज ऑफ द कॉफी टेबल बुक ऑफ आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा हाजेर एक खासा बुक तयार केल्लो आसा वेगवेगळ्या बेनिफिशरींच्या खातीर ताजे रिलीज केले वयतले ताज्या उपरांत डिस्ट्रिब्युशन ऑफ द चेक्स अंडर द गोवा एट रेट 60 टू बी सिलेक्टेड फॉर द म्युनिसिपालिटीज एंड पंचायत फक्त टोकन म्हणून एक म्युनिसिपालिटी आनी एकच ग्रामपंचायतीक हो चेक 50 लाख आनी 1 कोटीचो चेक हो दिलो वयतलो गोवा पोस्टल डिपार्टमेंट हांच्या वतीन माय स्टॅम्प आनी पोस्टल कवर तयार केल्ले आसा ताजे रिलीज केले वयतले आमचे 5 प्रोजेक्ट आसा एक रिनोवेटेड फोर्ट आग्वाद जेल म्युझियम दुसरें सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक गोवा मेडिकल कॉलेज साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चौथे एविएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर एट मोपा एअरपोर्ट आनी गॅस इन्सुलेटेड सबस्टेशन दवर्लीम नावेली गोंयांतले पयले गॅस इन्सुलेटेड सबस्टेशन हाजे लोकार्पण जे आसा ह्या 5 प्रोजेक्टाचे लोकार्पण माननीय पंतप्रधानजीच्या हस्ते केले वयतले इतले मजगती PWDचे सगळे जॉब होल्डार दवरून वेचणुके उपरांत तांचेर निर्णय जातलो म्हूण बाबूश सांगता Basically, CM has initiated inquiry through Vigilance Department. So at present, all the PWD jobs has been kept on hold till the inquiry is concluded. But verification process been jallo madi No, so that is the reason. No, so they will the Vigilance Department and there are other 2-3 secretaries where Chief Minister has appointed, and basically all the PWD jobs basically will be on hold. Till the report comes. केन्ना पर्यंत इन्क्वायरी कंप्लीट जावपाक शकता So timing as a time frame now. So it is all the PWD jobs has been kept on hold. So